म्हादयच्या विशयावयल्यान सरकार आनी आंदोलकांमदी गैर आंदोलकांक अटक केल्ल्यान काँग्रेसीन काढलो सरकाराचो फोग वेलिंगकरान मागली ह्या विशयावयल्यान श्वेतपत्रिका अयोध्येत रामा बरोबर आदिवासी आनी शुद्रांकय दियात समान स्थान आपली मागणी देशात वादाचो विषय जाल्यारूय उपकरता गोयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केले विधान गोंयांत येवप म्हळ्यार घरा कडेन आयिल्ले वरी दिसता म्हज्या पयल्या सिनेमाचें शुटिंगय जाल्लें गोंयांतच तेन्नाच्यान गोंयकारांच्या आदरातिथ्याचो घेता अणभव म्हणटा बिग बी अमिताभ बच्चन. मायंड डेप्ट रिलीफ फंडूय उरतलो चालू खण अवलंबितां बरोबर चर्चा जाले उपरांत सांगले मुख्यमंत्र्यान फुडल्या म्हयन्यांत खण उद्योग सुरू जावपाची उक्तायली आस्त. योकार हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. म्हादयचें उदक दिसान दीस खड जायत चल्लां. बुधवारा केल्ल्या आंदोलना उपरांत काँग्रेसीन बिरेस्तारा सरकाराचेर फोग काडलो. लोकांच्या प्रस्नाची दखल घेनाशिल्ल्या सरकाराक राज्य चलोवपाचो कसलोच अधिकार ना अशें म्हणत म्हादय बचाव आंदोलनाच्या वावुरप्यांनी सरकाराचेर टिका केली. म्हादयचो विशय हाताळपावेल्यान काँग्रेसीन बुधवारा आंदोलन करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराचो निषेध केल्लो. आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या वावुरप्यांक उपरांत पुलिशेन एका फाटोफाट एक अटक केल्ली. उपरांत काँग्रेसीन वावुरप्यांचे अटकेचो निषेधय केल्लो. गोयचे 3 सुपुत्र बाब मेघश्याम रावत, बाब मनोज नायक आनी ग्लेन काब्राल हांचे हांव अभिनंदन करतां की आपल्या म्हादयचेर अन्याय जाता ते पळोवंक जायना ह्या उद्देशान तांणी जें एजिटेशन केलें तें खरें म्हटल्यार आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी तांकां तेंको दिवपाक जाय. ज्या लोकांनी आमच्या आवयक मारपाचो प्रयत्न केलो तेंचेर गुन्हो दाखल करपाक जाय आशिल्लो गोंयच्या सरकाराच्या वतीन. कारण जावडेकर हेणे गोंयचेर अन्याय केला. तेणी कसलो गुन्हो केलो दाखोवपाचो. तेणी असो कितें अन्याय केलो की तांकां भितर व्हरप, तुमी तांकां अरेस्ट केलें, थंयच्यान व्हेलें बरें आसा, रातचें तांकां सोडपाक जाय आशिल्लें. सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसात, तुमी कोणाकूय अरेस्ट करतले जाल्यार एटलिस्ट तांच्या फॅमिली कडेन उलोवपाक दिवपाचें. म्हणजे येदे व्हडले गुन्यांवकारी हे हेणी कोणाचो खून केला, हेंचो कोणाचो दरोडो घातला. This entire order which has been passed today is in fact an illegal void ab initio order in law, in the eyes of law. But nevertheless, our 3 Congress workers have been released today. That is a matter of great satisfaction for the Congress party. But this order will have to be examined and we will take the proper legal recourse later on. म्हादय बचाव आंदोलनाचे वावुरपी ह्या विशयाचेर उलयले. लोकांच्या आणि राज्याच्या हिताचो विचार करिनाशिल्ल्या सरकाराक राज्य चलोवपाचो कसलोच अधिकार नाशिल्ल्याचे सुभाष वेलिंगकर म्हणटा. ह्या विशयाचेर श्वेतपत्रिका जारी करपाची मागणी ताणें केल्या. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी म्हणून आसा, त्या कमिटीनूय आपलो रिपोर्ट ह्या प्रकरणान 19 फेब्रुवारी 2009 दिल्लो. कितें म्हणून की हो जो प्रोजेक्ट आसा ताका परमिशन दिवू नये, हेका दिवपाक जायना असो ताणें प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टान मांडलेलो. आमी जें आसा हें 25 तारखेक आमचें लोकांचें जागरणूय आमकां करपाचें आसा. कित्याक लोकांक खबर ना, प्रेसाचेर सुद्दां हें गव्हर्मेंट ह्यो भितरल्यो बाजू ज्यो आसा ह्यो प्रेसाक सुद्दां सांगिना. त्यामुळे लोक शिक्षीत ना ह्या बाबतींत. तें करपाक जाय अशें आमकां दिसता. तें करता आंदोलन उबें करपाक जाय आनी रस्त्याचेर जनतेक हाडपाक जाय. आणि जर सरकार सिरियस ना ह्या मामल्यान जाल्यार तें सरकार नेस्तनाबूत करपाक जाय अशें आमकां दिसता. म्हादयच्या विशयावेल्यान सरकाराक विरोध करप्यां मदीं कोफुसांव जाले. काँग्रेस म्हणटा प्रोग्रेसीव फ्रंटवाले कितें तांचे वांगडा च्या पिवपाक गेल्ले, पूण प्रोग्रेसीव फ्रंटान हे आरोप भायर आयले. प्रोग्रेसीव फ्रंट आनी बाकीच्या लिडरांनी जे तेंच्या कडेन हायटी आनी किटी पार्टी करपाक गेल्ले आनी तेंच्यांनी ही किटी पार्टी सोडची, च्या पिवपाक गेल्ले ते आनी तेंच्यांनी ते सोडचे. आनी काँग्रेस पार्टी म्हाका दिसता एक सक्षम पार्टी आसा जे लोकांचे इशू घेवन, म्हादयचो इशू घेवन फुडें सॉल्व करपाक. काँग्रेस पार्टी म्हणटा की आमी ती पार्टीक गेल्ले. काँग्रेस पार्टी जाल्यार फ्रस्ट्रेट. कित्याक तर हांचे कडेन पयलीं आमदार आपले सांबाळूंक कळना. हांचे आमदार पयलीं कोण बिजनसाक वता
कोण कसल्या फंक्शनाक वता आनी थंयच्यान डायरेक्ट ते दिल्ली वता आनी थंयच्यान डायरेक्ट ते भारतीय जनता पार्टीन पावता. 10 जाण मदींच मध्यरात्री डिनर करपाक म्हणून वता आनी तेय भारतीय जनता पार्टीन पावता. तांकां स्वताचे पयलीं आमदार सांबाळूंक कळना. आतां लेटेस्ट उदाहरण मडगांवची म्युनिसिपालिटी जी आसा ती फर्स्ट टायम म्हाका दिसता अशें घडटलें भारतीय जनता पार्टी वर्सी बरोबर काँग्रेस अशी युतीचे थंय म्हाका दिसता आतां एक हें जावपाचें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. अयोध्येत नवे राम मंदिर बांदतले तेन्ना श्रीरामाक वनवासात मदत करपी आदिवासी आनी शुद्रांकय ताचे बरोबर सुवात दिवपाक जाय अशी मागणी गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्या. हेचेर वाद जाल्यार पसून हांव परवा करचो ना अशें तो म्हणटा. ही बांगडी करपी पत्र खंय तो मंदिराच्या ट्रस्टाक बरयतलो. दुसरें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन मंगळारा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जालें. गोंय सरकाराचें आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी उटाच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या संमेलनाच्या उक्तावणांत केल्लें गोंयच्या नव्या राज्यपालाचें हें पयलेंच भौशीक भाशण. काश्मीरांतले 370 कलम रद्द करून त्या राज्याचे वेगवेगळे संघ प्रदेश करतकीर तो गोंयचो राज्यपाल म्हणून आयला. श्रीराम वनवासात गेल्लो तेन्ना जावं वा सीतेची लंकेंतल्यान सुटका करतना जावं श्रीरामाक मजत करपाक उच्च वर्णीय येयले नात. येयले ते आदिवासी, वनवासी आनी शूद्र. आयकात तेचेर जावं. अभी पूरे देश में बहस चल रही है अयोध्या में मंदिर बनने की. भव्य राम मंदिर बनेगा. रोज मैं बड़े बड़े महंतों संतों के भाषण सुनता हूं, लेकिन जब वो बताते हैं कैसा मंदिर होगा तो कहेंगे कि नीचे रामलला की मूर्ति होगी, ऊपर राम दरबार होगा. किसी की जबान से मैंने नहीं सुना कि उस मंदिर में केवट की भी मूर्ति होगी, कि उस मंदिर में शबरी की भी मूर्ति होगी. रामचंद्र जी की पत्नी यानी माता सीता का जब अपहरण हुआ तो उनकी मदद कर, उनका तो भाई राजा था अयोध्या में, एक सैनिक एक आदमी अयोध्या से उनकी मदद करने के लिए नहीं आया. जब वो चलते हैं और श्रीलंका पहुंचते हैं, सारे रास्ते सिर्फ आदिवासी, सिर्फ वनवासी, सिर्फ छोटी जातियों के लोग उनके साथ गए, चाहे वो केवट उनकी मदद कर रहा. कोई एक आदमी मुझे बता दें कि जो उच्च वर्ग का उनके साथ लड़ा. मैं चिट्ठी लिखूंगा ऑफिशियली जिस दिन ट्रस्ट बन जाएगा मंदिर का, कि मंदिर में नीचे रामलला की मूर्ति लगाइए, लेकिन ऊपर के दरबार में जो राम दरबार होगा उसमें उन सारे कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करिए जिन्होंने रामचंद्र जी की मदद की. कि जो आदि पुरुष, जो सनातन पुरुष, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में इस देश के ट्राइबल्स का हाथ था. आपकी ताकत की वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने. ह्या वेळार माचेर आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे, आदलो मंत्री प्रकाश वेळीप, वासुदेव मेंग गांवकार, दुर्गादास गावडे आनी हेर हजर आसले. जाल्यार अनुसूचित जमातींनी राखीवतेचे मानसिकतेंतल्यान भायर सरचे असो उलो गोविंद गावडेन मारला. आणि एक गोष्ट परत एकदा सांगता, आमच्या मानसिकता भितर एक बदल घडून हाडपाची गरज आसा. आम्ही सगळेच म्हणतात की वी हॅव अ रिझर्वेशन, एसटी खातीर रिझर्वेशन आसा, आयदर नॉट दिस ऑर दिस. आमकां रिझर्वेशनान आमकां ऍडमिशन मेळटलें किंवा आमकां नोकर मेळटलें. अत्यंत चुकीचो निर्णय, अत्यंत चुकीचे हे डिसिजन आसा. यू हॅव टू कम आउट विथ दिस सायकोलॉजी. रिझर्वेशनाचे सोडून आम्ही आज जनरल फिल्डान भितर आमी कॉम्पीट करतले अशी जिद्द तुम्ही आजपासून बाळगया. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयांत येवप म्हळ्यार घरा कडेन येवप. म्हज्या पयल्या फिल्माची शूटिंग गोंयांतच जाली आनी तेन्नाच्यान जायते खेपे हांगा काम करपाची संद मेळ्ळी. तेन्नाच्यान हांव गोंयकारांचें आतिथ्य अणभवता. बिग बी अमिताभ बच्चनान दादासाहेब फाळकेच्यो यादी जगयतना सांगलें. योगायोगाची गजाल म्हळ्यार अमिताभ बच्चनाकय फिल्म इंडस्ट्रीत येवन 50 वर्सां जातात. Mr. Amitabh Bachchan. This inaugural retrospective on D2
we will be showcasing movies of Shri Bachchan ji and celebrate all the years that we've spent with him live on screen. अमित खरेन अमिताभ बच्चनाची वळख करून दिली. ह्यावेळार भारतातले फामाद दिग्दर्शक रमेश सिप्पी, विदेशी तसेच राष्ट्रीय पावण्यावेले प्रतिनिधी, फिल्मकार आणि कलाकार हजर आशिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे हस्तुकी अमिताभ बच्चनाचो भोवमान केलो. भांगराळे वर्सातल्या इफ्फी महोत्सवातलो हो भांगराळो खीण थारलो. Coming to Goa has always been like coming home. My very first film was shot here. And ever since then we've had many opportunities to work in this wonderful place and receive the hospitality of all the Goanese during our various stints of shootings. I feel deeply humbled and honored. I want to thank the Government of India for this prestigious award. I've always felt that I'm not deserving of such recognition, but I humbly accept this with a lot of grace and affection. It's been 50 years of my journey in this film industry. It started in 1969, and it's the 50th edition of the IFFI, and I cannot but compliment the Government of India and IFFI for having conducted themselves in such a wonderful manner. Each year we find a growth in the delegates that come here, the choice of films that are brought to the country, giving us an opportunity to see the works and creativity of other parts from other parts of the world. सिमरन नार्वेकर आणि लॅरिसा रॉड्रिक्स बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. डिसेंबर 31 मेरेन खणी चालू करता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परतून एक फावट सांगले. तशेंच रोड टॅक्स माफ करपा बरोबरच डेफ्थ रिलीफ फंड येवजणेचो कालावधी वाडोवन दिता अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचे कामगार फुडारी पुती गांवकारान सांगले. वेगवेगळ्या कामगार संघटनांच्या शिष्टमंडळान बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्यांची आल्तिनोवेल्या सरकारी बंगल्यात वचून भेट घेतली. खणी डिसेंबर म्हयन्यांत चालू करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. ताची वासपूस करपा खातीर खण पिडेस्त मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले. ताणें आमकां आतां आज सुद्दां क्लियर केलां की आपूण जे तुका शब्द दिला डिसेंबरान करपाचें आपूण आजुनूय करतलो, आजुनूय आपूण तो शब्द भायर काडूं ना हें ताणें आमकां शब्दान क्लियर सांगलां. दुसरे 2-3 विशय ताणें बाकीचे क्लियर केला. एक तो रोड टॅक्स आसा तो सोमाराच्यान ट्रकांचो रोड टॅक्स आसा तो आपूण माफ करतलो. ताका आमी रिक्वेस्ट केला की सप्टेंबर 2019 पर्यंत माफ करचो आनी मागीर क्वॉर्टरली आमी भरतले असो एक विशय ताणें क्लियर केला. सोमाराच्यान आपूण नोटिफिकेशन येतलें म्हणपाक हो विशय क्लियर जाला. डेप्ट रिलीफ फंड जे एक्सटेंशन आशिल्लें स्कीम ती सप्टेंबर 2020 पर्यंत एक्सटेंड करची हें ते आमी तांकां एक्सप्लेन करून सांगलें. ताणें एग्री केला आपूण त्या प्रमाणे करता म्हणून. मायनिंगाच्या म्हणणें आसा आमी रिव्यू रेट पिटिशन फायल केला तो कितें आसा आनी कितें आनी बेगिनात बेगीन मायनिंग रिज्यूम जावचो. दुसरो टॅक्साचो विशय आशिल्लो तेंचो रोड टॅक्स गाड्या खातीर तो ऑलरेडी आमी कमी केलो. मायनिंग जे रिव्यू रेट पिटिशन फायल केला ताजे ऑलरेडी डिटेल्स तांकां जी आसा ती म्हायती हांवें ऑलरेडी दिल्या कित्या खातीर आनी द इंट्रस्ट टू स्टार्ट जाता तितके बेगीन मायनिंग स्टार्ट करपा खातीर ते ऑलरेडी ते म्हाका मेळ्ळें. मॅटर रिव्यू पिटिशन घातला यू आर स्टील फर्म ऑन डिसेंबर टार्गेट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडली खबरो. विमानतळावयल्यान भायर सरतना जी फी घेतात ताची आड टॅक्सी ऑपरेटरांनी आंदोलन सुरू केल्लें. पूण पुलिशेन तांचो धंदो बंद करपाची शिटकावणी दिले उपरांत संप फाटीं घेवपाचो निर्णय तांणी घेतलो. इफ्फी सोंपतकूच आंदोलनाची दिशा थारायतले अशेंय तांचें म्हणणें. विमानतळ प्राधिकरणान पयशे घेवपाचो निर्णय फाटीं घेवचो ही मागणी घेवन टॅक्सीकार विमानतळार आयिल्ले. ह्या वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्डय हाजीर आशिल्लो. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्ही हे खातीर मोठ्या प्रमाणात पुलीस दवरिल्ले. तशेंच DYSP राजूराव देसाय आनी PI सागर एकुस्काराय हाजीर आशिल्लो. टॅक्सीकारांनी कायदो हातात घेतल्यार तांकां अटक करची पडटली अशी शिटकावणी पुलिशेन दिल्ली. हांव हेंचो कायमचो धंदो बंद करतलो. लिगल आसा जाल्यार रावा नाजाल्यार वसा म्हणून तेंच्यांनी चिंतूनी 50 रुपयाक लागून कायमचो धंदो बंद करपा जाय म्हाका काय ना. दिस इज लिगल सर. दिस इज सेंट्रल पॉलिसी. दिस इज सेंट्रल पॉलिसी. आय हॅव टू सपोर्ट दीस पीपल. आय हॅव टू सपोर्ट दीस एअरपोर्ट ऑथॉरिटी. आय कॅनॉट डू एनीथिंग दॅट्स फॉर शुअर. सर पळय तुमी एक MLA, तुमी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू टॉक टू देम नायसली.
This is not the way, sir. And you are in good relation with the CM. I am not. How long to talk? Sir, go to the CM. Talk to If they are them. not listening, then what to do? No, what am I supposed to do? तिचो बोवाळ आसा तशेंच VIP गेस्ट येयल्ले आसा तशेंच खूब जाण हांगा आयिल्ले आसा म्हाजे सेंट्रलाचे हेजे ते खातीर आमकां सर डिवायसपीन रिक्वेस्ट केले की हे आज करूं नाकात जे कितें आसा ते आफ्टर 5 तारीख जाल्या उपरांत तुमी हे करात सो ताका रिस्पेक्ट दिवन आमी आफ्टर 5 हे कितें करपाचें आसा पळय तें थरयलां कितें करपाचें कितें आहा तें तुमकां कळटलें 5 तारखेक आज इफी चलता आज सगळे अरेस्ट करता म्हण PI यत्न करता सो हांवें तयारी दवरल्या भितर उडोवपाची आज नाल्यार हाल पडटलो हांव प्रॉब्लेम ना बट आज कित्याक जाय आसलो म्हाका इफीचे डेलिगेट्स येयले आहाय अशें कळपाक एअरपोर्ट डायरेक्टराकूय कळपाक एअरपोर्ट कित तो विमानतळावेल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या हेल्लोरा ह्या गुजराती सिनेमान भांगरा महोत्सवी इफीतल्या इंडियन पॅनोरमा विभागाचे बिरेस्तारा उक्तावण जाले. अभिषेक शहान दिग्दर्शित केल्ले हे फीचर फिल्म आयनॉक्सात दाखयले जाल्यार नॉन फीचर फिल्म विभाग आशिष पांडेन दिग्दर्शित केल्ल्या नुरे फिल्मान उक्तो जालो. सिनेमा निर्मातो आणि पटकथा लेखक प्रियदर्शन हो फीचर फिल्म ज्युरीचो मुखेली जावन आसा. एकूण 26 फीचर जाल्यार 15 नॉन फीचर फिल्मां दाखयतले. Thank you very much, EFI and the jury members for selecting the film as the opening film of Indian Panorama. The team Hillaro is very glad to be here. Hillaro is about women's self-expression. It's a contemporary film, but based in 1975. I just wanted to make a film which is very relevant for today's world. So it's about Garba, the folk dance of Gujarat. So it's a story about a journey from suppression to expression. I just want to say we almost saw 314 movies, and it was a 30 days process for all of us. And if you ask me, out of that we were supposed to select around 20 movies for the Panorama. We thought it was a very frankly speaking, I thought it will be a very difficult task, but it was not as difficult as we thought, because I have to tell you something, being frank to tomorrow's filmmakers. We found the films which is most of the films, of course, whatever we selected are the best, and they have done some great job. But we have found almost 50% of the 314 films we saw. चडशे लोक उलय नाशिल्ल्या खासी, गारो, पनिया, इरुला आणि पांगचेंगपा भाशातले सिनेमाय दाखयतले. फीचर फिल्म विभागात आनीक एक उपविभागय आसा, जातून गली बॉय, उरी द सर्जिकल स्ट्रायक, सुपर 30, बधाई हो तशेंच F2 हो तेलुगू सिनेमाय दाखयतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कत्तलखान्यांतल्या कोयराक लागून धर्मापूर वाठारांतल्या दिगाबान न्हंयचें उदक प्रदुशीत जालां. न्हंयत कोयर उडोवप्या आड कारवाय लेगीत केल्ली, तशेंच तांकां सुचोवणीय दिल्ली. पूण उपरांत हे कारवायेंत सातत्य उरूंक नाशिल्ल्यान न्हंयत परतून कोयर दिसपाक लागला. न्हंयत कोयर उडोवप्या आड कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पूण थळावो आमदार आनी उदका स्त्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस म्हणटा, न्हंयत देगेक बॅरिकेड्स घालतले, देखून लोकांक न्हंयत कोयर उडोवपाक मेळचो ना. कत्तलखान्यांतलो कोयर बॅगांनी भरून न्हंयत उडोवपाची घडणुको वाडिल्ल्यान दिगाबाद न्हंय प्रदुशीत जाल्या.
न्हंयच्या उदकाचो हळशिकावणो वास येवपाक लागिल्ल्यान लोकांक नाक दामून वचचें पडटा. न्हंयत कोयर उडोवप्या आड कारवाय करपाची मागणी आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनान केल्या. हे साक पडे स्लॉटर हाऊस वेस्टाचे दिश्टी पडटा हांगा ही घाण जी आमी सोसूंक पडटा. 2017 आमी रिप्रेझेंटेशन वेरियस डिपार्टमेंट्सांक फूड एंड ड्रग्स, हेल्थ, कलेक्टरेट हांगा सगळे आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. ते टायमारसून थोडो एक कॅज्युअल पिरियडाक बंद जाल्लें. आतां 19 एट दी एंड ऑफ 19 आनको चालू जाल्या ही घाण. म्हजो डिमांड इतलोच आसा, हे गव्हर्मेंटा कडेन हे फूड एंड ड्रग्स कोणाचे अंडर आसा, तुमचे कडेन कोण स्लॉटर हावजाचे परमिशन घेवपाक येता, तांचो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन तुमी पळोवन घेवचो. ह्या विशयी थळावो आमदार आनी उदका स्त्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिक्साक विचारल्यार तो म्हणटा, न्हंय देगेक व्हडले बॅरिकेड्स घालतले, देखून लोकांक न्हंयत कोयर उडोवपाक मेळचो ना. Water Resource Minister म्हणून I have planned to erect a barricade along the national highway or on the parapet of bridge so that at least people can't throw that garbage into the water bodies. आणि आमचे डिपार्टमेंट वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट विल टेक केअर ऑफ दिस इश्यू. CCTV बी बसोवपाची प्लॅनिंग आम्ही पहिले बॅरिकेड घातले. धर्मापूरच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. काँग्रेसच्या वतीन मडगांव पालिकेच्या अध्यक्षपदा खातीर डोरेस टॅक्सेरियान बिरेस्तारा अर्ज भरलो. गोवा फॉरवर्डाचे वतीन बुधवाराच पुजा नायकान आपली उमेदवारी दाखल केल्ली. जात धर्म हाचे पलतडी वचून आपूण काम करपाक सोदता. ते भायर 15 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यान आपल्याक हेर नगरसेवकांचोय तेंको मेळटलो अशी आस्त डोरेसान उक्तायली. मडगांव पालिकेचे बसकेंत दोतोर जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्यावेल्यान बोवाळ जाल्लो. निषेध उक्तायतना 25 नगरसेवकां मदल्या 14 जाणांनी सभात्याग करीत मुख्याधिकाऱ्याचे कचेरे भायर धरणे धरिल्ले. उपरांत बबिता प्रभुदेसायान नगराध्यक्षपदाचो राजिनामो दिल्लो. काँग्रेसीचे 6 नगरसेवक डॉरेस टॅक्सेरिया बरोबर आसात, जाल्यार थळावो आमदार दिगंबर कामतीने तिका तेंको दिला. म्हाका सांगले फॉर्म भर, आमी तुजे बरोबर आसा. ही सगळीं 6 जाण आर वीथ मी एंड फॉर्म. म्हाका दिसता की आय हॅव एक्सपिरियन्स कावन्सिलर. आय हॅव बीन इन दीस फील्ड. ह्या फिल्डान हांव आतां 15 वर्सां जालें, जाल्यार 3rd टर्म. सो म्हाजे कलीग कावन्सिलर सगळ्यांक दिसता की आय एम फीट फॉर दीस पोस्ट. सो ताका लागून आमी हे फॉर्म भरला. इफ they feel that this post, in this post with the chair is there, if I am a capable person who can really do something for the Malgaon municipality, with their conscience, with their proper head in mind, without caste, creed, religion, they should vote for me. आम्ही आमच्या कडेन मेजॉरिटी ग्रुप ना, पण आम्ही 6 जाणांनी आमची आयडेंटिटी दवरपा खातीर नॉमिनेशन फायल करप. त्या प्रमाणे ताणें ठरयलां की डॉरिस टेसेरा आज नॉमिनेशन फायल करता. कोणाक जाय जाल्यार ताणें सपोर्ट करचो, कोणाक ना जाल्यार ताणें सपोर्ट करचो न्ही. आनी कोणेकी फायल करपा आसल्यार आनी कोणी फायल करपाक शकता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.